येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. कुर्टी केळबायचो रस्तो कितलेशेच म्हयने झाले अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर दवरला खणून. येरादारी करप्यांचे जातात हाल, जाल्यार गाडयांचो जाला खुळखुळो. वेर्णा जावपी फ्लायओव्हराच्या बांदकामाक स्टॉप ऑर्डर दिल्ल्यान तिडकल्यात लोक. ताकतिकेन फ्लायओव्हराचे काम करात पुराय, मागतात थळावे. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान जाणवतली उश्णताय. तापमानात जातली वाड, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. कुर्टी केळबायचो रस्तो कितलेशेच म्हयने जाले अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक सामको त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच गाडयांचोय खुळखुळो जाला. आतां ह्या रस्त्याचो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लायात आनी आमकां थाकाय दियात. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. सगळे लोक म्हणटा कितें ट्रेंच मारल्याक ट्रेंच तरी मारचे ते ट्रेंच पुरोवचें अशी लोकांची डिमांड आसा. तुमचो डिमांड कितें आहा? हय बरोबर, आमचोय तो डिमांड. लोक येतना गाडयांचे हाल जाता, मनशांचे हाल जाता. आतां 1 म्हयनो जावन गेलो, अजून कांयच करूं ना. ऑटोमेटीक रातचे जातात, पण दिसांनी सामकेच त्रास जाता. गाडये प्रॉब्लेम जाता, गाडयेचो खिळखिळो जाला हांवेंचो. आमी जे आसात ते आतां कुट्टी हांगा आसात, कुट्टी केळबाय हांगा आसात. आनी हो जो रोड जो आसा तो साई सर्वीस टू मसाला फॅक्टरी, हो रोड जो आसा हो रोड सारको हेजी कंडिशन सारकें वायट आसा, क्रिटिकल कंडिशन आसा. म्हटल्यार हांगा जे काम चलतालें पयलीं ते काम चलतालें इलेक्ट्रिसिटी काम चलतालें की ट्रेंच मारपाचें, म्हणजे ह्या वाटेनच्यान त्या वाटेन ट्रेंच मारून ट्रेंच मारले आहा आनी ते ट्रेंच ना. ताका लागून लोकांक गाडयेचो भरपूर प्रॉब्लेम जाता. गाडये भरपूर प्रॉब्लेम जाता, लोकांक प्रॉब्लेम जाता. रातचे लोक वता, रातचे वयतना लोकांक खूब त्रास जाता हांगा. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे कमीच कमी हे ट्रेंच तरी पळोवचे, पॅच मारचे, इतलेंच. हॉटमिक्स घालता तेन्ना घाला तुमी, अशी लोकांची मागणी आसा. आनी लोक म्हणटात की हे रोडाचे अजून कोणेच कांय पळयलें ना. पळोवचें आनी बेगीचे बेगीन हो काम बेगीन काम करचें आनी हे हांगा हे जे ट्रेंच मारलेले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते पुरोवचें, इतलोच लोकांचो मागणी आसा. रस्तो आतां सायडीन सायडल्यान सूर्य मसाला फॅक्टरी हेजोच कुडको आतां उरलो. एटलीस्ट इतको पाड जाल्लो आसा की तो पॅच वर्क तरी करचो. किंवा ते खळयो मारलेले आसा पळय त्यो तरी कित्याक खळी कितें मारले त्यो? इलेक्ट्रीक वायर घालपाक कितें मारलेली तेंच्यांनी 2 फावटी मारले. एक फावट पॅच वर्क केलो आनी परत खणले आनी परत मारल्यात. म्हाका म्हाजी आनी ते एक तरी पॅच वर्क तरी करचो. हॉटमिक्स स्वागत आनी सामकोच रस्तो सामकोच पाड जायना. 1-1.5 किलोमिटर खातीर रातचे त्रास जाता. रातचे दिसाचे तो त्रास जाता, रातचे जातात पण दिसाचे सामकेच त्रास जाता. म्हणले आतां गाडये प्रॉब्लेम जाता, गाडयेचो खिळखिळो जाला हांवेंचो. कितें मागणी कितें आसा गव्हर्मेंटान? एटलीस्ट पॅच वर्क तरी करचो. तर सगळे लोक म्हणटा कितें ट्रेंच मारल्याक ट्रेंच तरी मारचे ते ट्रेंच पुरोवचें अशी लोकांची डिमांड आसा. तुमचो डिमांड कितें आहा? हय बरोबर, आमचोय तो डिमांड. लोक येतना गाडयांचे हाल जाता, मनशांचे हाल जाता. आतां 1 म्हयनो जावन गेलो, अजून कांयच करूं ना. हॉटमिक्स करता, हॉटमिक्स जग मारूं. हे ट्रेंच मारले ते जर पुरयत निदान गाडयोय सारके उरतले आनी लोकूय सारके उरतले. ते खंयच्यान खंय जालां? हांगासरल्यान साई सर्वीस टू सामके सूर्या एग्रो इंडस्ट्री पर्यंत, म्हणजे आमचे प्रियोळ मतदारसंघ सुरू जाता थंय पर्यंत रस्तो सामको बाद जाला. उबेय मारले आनी आडवेय मारले ट्रेंच. केन्ना करता म्हणटा हे? अजून काम आसा म्हणून सांगता ते. पूण एक दिसा येता, काम करता वता, परत 8-15 दिसांनी येता. पूण डिमांड फक्त तुमचो ट्रेंच मारल्या तेच पुरोवचें. ट्रेंच मारल्या तितले पुरयले पुरो. सादारण गाडी मनशाक त्रास जावपाक ना. सगळी हाडां खिळखिळी जाल्या लोकांची. कोण उलयना, कितें करता नाइलाज आसा लोकांचो. कोणाक कितें सांगतलो? तरी जाता तितले बेगीन ट्रेंच तरी पुरोवन पॅच मारचे. जाल्यार ह्या धोक्याच्या रस्त्याचो प्रस्न फुडल्या 15 दिसांत जाग्यार पडपाचें आश्वासन कुर्टी खांडेपारच्या सरपंचान दिला. जो कुट्टी साई सर्वीस आहा न्ही तो मसाला फॅक्टरी पर्यंत रोड जो आसा तो सारको खराब जाल्लो आनी क्रॉस ड्रेन मारले आसा. लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की ते क्रॉस ड्रेन आहा तरी तांकां तरी पॅच मारचे, इतलो लोकांचो डिमांड आसा. तुमी हाजेर कितें केलां? हे मरे आमकां आमच्या नदरेन येयला, आमी तें पळयलां. आमी आमच्या आमदारा कडेन उरला, आमदारान तेजें फॉलोअप घेवन आतां ऑलरेडी काम तें फुडलें एक नेक्स्ट विकान जाल्यार पॅच वर्क जातलें. आनी तशें आमी हे कडेन उलयला आनी त्या रस्त्याचें हॉटमिक्साचें टेंडर जाल्लो आसा, वर्करांक मेळपाचें उरलां. आतां पयलीं पॅच वर्क जातलें. आमदारान एक तेजें प्रायोरिटी दिवन ताका
रस्त्याक तुमचो फुडें आमदार CM एज्युकेशन मिनिस्टर विनायक सरान जे लक्ष घातलां आनी तितलो बेगीन ताका हे फुडल्या नेक्स्ट विकाक तरी पॅचवर्क जातले सरा कडल्यान पॅश्युरन्स मेळ्ळा आनी हे कडल्यान मेळ्ळा हे करतले आनी रोखडोच टेंडर जाल्लो आसा म्हणून सांगला आनी ताका वर्कडो मेळ्ळी की तो फुल वॉटर मिक्स रोड जातलो ना मेन कितें आसा जे क्रॉस ड्रेन आहा मारले क्रॉस ड्रेन मारले आसा पळय न्ही ते व्हडले खळगे पडलेले आसा आनी लोकांक रातची खूब त्रास जाता लायटी आसना लोकांक त्रास जाता हाजेर लोक खूब हें करता हय ते आतां म्हणलें की पॅच वर्क सगळें चलतलें न्ही ते सगळें रोडारच जाता हार्डवे क्रॉस ड्रेन आसा पळय रोडार आसा पॅच वर्क येतले सगळें तितून क्लियर जातलें अशें दिलां आमकां हे 15 दिसां जातले हे 15 दिसां हय 15 दिसां आतांच सद्या हांव एक कॉल करून उलयल्लो एक फुडले नेक्स्ट वीक म्हणल्यार आमी चालू करता म्हणून सांगलो म्हाका तेंच्यांनी गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. वेर्णा जावपी फ्लायओव्हराच्या बांदकामाक स्टॉप ऑर्डर दिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. ताकतिकेन हो फ्लायओव्हर पुराय करात, थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन वेर्णा जावपी फ्लायओव्हराच्या बांदकामा विशीं मिडियाक संबोधीत केल्ले. ह्या प्रकल्पा खातीर NHAI NOC मेळना तो मेरेन हें काम जावपाक जायना अशेंय सांगिल्लें. हो उड्डाण पूल बांदल्यार दाबोळी विमानतळाक भोव लुकसाण जावपाची खंत ताणें उक्तायिल्ली. आयकात कॅप्टन विर्याटोक. हांवें सांगितलं कॉन्स्पिरसी म्हणजे हो ऑपरेशन जर बंद केलें कमर्शियल ऑपरेशन सगळीं प्लेनां मागीर मोपा देंवतलीं. मोपा देंवतकूच ती मोपा कोणे कॅप्चर केल्या सगळीं काजिनोवाल्यांनी कॅप्चर केल्या. लोक येवप टुरिजम येवप थंय काजिनो खेळा तुमी पयशे हकडाया आनी थंय थोडीं वर्सां पयलीं हांवें सांगुल्लें होच तो मिनिस्टर 37 प्रॉपर्टी थ्रू हीज फॅमिली मेंबर ताणें विकुल्ल्यो. 37 प्रॉपर्टीज आमचे कडेन ते RTI सगळे डॉक्युमेंट्स मेळिल्ले आसा. Who is that minister, sir? तुमकां खबर आसा खंयचो मिनिस्टर हें बंद करूंक सोदता पळय तो, खंयचो मिनिस्टर टॅक्सीवाल्यांक त्रास करता पळय तो, खंयचो मिनिस्टर इलिगल कन्स्ट्रक्शनान इनवॉल्व आसा पळय तो, खंयचो मिनिस्टर फार्म हावजान इलिगल फार्म हावजीन बांदून इनवॉल्व आसा पळय तो. पूण ही खबर पातळटकच MES महाविद्यालया कुशीक आशिल्ल्या विद्यानगरांतल्या लोकांक धपको बसलो. MES जंक्शन हो मरणाचो सापळो जाल्ल्यान हो उड्डाण पूल तांच्या खातीर म्हत्वाचो आसा असो दावो केलो. तशेंच रस्त्याची योग्य साधन सुविधा नाशिल्ल्यान तांकां येवपी विविध अडचणींचेर नागरिकांनी उजवाड घातलो. And the MES College junction and the Wallis junction were two of the most dangerous junctions here. Lots of accidents, lots of near miss almost on a daily basis. So when we heard that the flyover was going to start, flyover from here to the airport, we were happy. Flyover work started and it went on very fast. Now today morning we came to know all of a sudden flyover work has stopped because somebody has filed a complaint or whatever. We are totally disappointed with this because the work now has just started, the roads have been dug, everything is left in a mess. We want that this should continue and complete as quickly as possible so that lives are saved. That is one of the main reasons this flyover was done. Lives are going to be saved and all the traffic congestion that used to happen at MES College and Wallis Junction, that traffic congestion also will be taken care of. We want this flyover to be completed as quickly as possible. We were really happy when we heard that a flyover is going to come from our MES junction to the Double-Lim junction. So, and the work started, it was progressing very fast. We were amazed at the pace that it was passing, and we hoped it would be completed very soon and our problems would be solved. But today when we heard that the work has been stopped for some reason, we are really disappointed, and we are under tension that this work will the dust pollution and all the problems that we have been facing will continue for we don't know how long now. So we hope that this problem is resolved, and we hope that the construction starts again very fast and completes very fast. आज कळ्ळें की हो जो फ्लायओवर वर्क आसा ते आमचे बॉम्बे हायकोर्टान ते स्टॉप केला म्हणून. म्हाका अशें दिसता की वेन कोर्ट इंटरव्हिन्स इन द मॅटर दॅट मीन्स देर इज सम वॅलिड रिजन फॉर दॅट, and that reason is there is no proper coordination between the two government authorities, that is a National Highway and the Navy.
and that is what is going to happen. What I feel is the project is on now midway completion, and it cannot be stopped. What I feel, but it will delay the work, and the delay will add the cost which we public has to pay. Every week we used to listen about the accident. There was one accident, on an average there was one accident, and there was a death also. So this flyover would have stopped all these deaths and the accidents. Among them, this is the one flyover which is being undertaken by the government from Verna to this airport. It is a wonderful project. It is halfway done. Suddenly we heard today that it has been stopped. It is being stopped. Actually, a lot of hardship has been put by the government, and a lot of hardship is caused to the residents also. म्हाका हांव सरप्रायज जालो की गव्हर्मेंट सगळे जे ब्रिज करता की लोकांक लागून करता, लोकांचे स्मूथ ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचें. तितून भितर कितें जाता, जितके फास्ट ट्रान्सपोर्टेशन वयता सिटीज तेंचें डेव्हलपमेंट फास्ट जाता. आणि आज जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो प्रोजेक्ट जो बंद केला तर म्हाका खूबच दुख्ख जालें. कित्याक तर जितको हो प्रोजेक्ट बेगीन जातलो तितके लोकांक बरें आसलें. जितको डिले प्रोजेक्टचो कॉस्ट प्रोजेक्टाचो वाडटलो, प्लस लोकांक सदीत त्रास जातले 2-3 वर्सां, कित्याक धुल्ल तेंकां तो खायचो पडटलो. प्लस रस्तो जो आहा एक 4 लेन तो जाला आतां सिंगल लेन, आनी तितून ज्या 4 लेनांचे जितके ट्राफिक वयताले ते आतां सिंगल लेनान ट्राफिक वचपाक लागले, आनी लोकांक खूबच त्रास जाता. प्रत्येक जंक्शनाचे ट्राफिक जाम जावन लोक 2-3 वरां रावचे पडटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयांत आतां थोड्याच दिसांनी कार्निवालाचे वारे घोळटले. गोंयांत सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकवट आनी एकचारान रावपाचो संदेश कार्निवाल 2025 वर्साचो किंग मोमो क्लिवन मॅथ्यू फेर्नांडीसान दिलो. मंगळारा गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान पत्रकार परिशद घेवन गोंयचो सगळ्यांत फामाद कार्निवालाचो आराखडो दिलो. सध्या सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून 1 मार्चाक पणजे जावपी कार्निवाल फ्लोट परेडांच्या मार्गान कसलोच बदल जावचो ना, तशेंच लोकांक ट्रॅफिक प्लॅन शेअर करतले अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. Shri Cleven Matthews Fernandes, who hails from Benaolim village and has been selected as the King Momo for this year. Shri Cleven will lead the parade, spreading joy, inviting everyone to immerse themselves in the true spirit of Carnival. The safety and crowd management, we will ensure a safe and enjoyable experience for all the attendees, which is our top priority. Goa Police, along with the emergency services and all the security personnel, will be deployed at all parade locations. A well-planned traffic management system will be in place to avoid congestion. We request all visitors to follow the safety guidelines and cooperate with the authorities and its personnel who are present to ensure a smooth and memorable experience for them. I also invite one and all for which is to the locals, tourists and the global Goan community to join this Carnival 2025 to celebrate our traditions, the music, the dance and the artistic expression. We encourage everyone to participate, enjoy and make this year's Carnival an unforgettable experience. I, Mr. Cleven Matthew Fernandes, I'm working on the cruise line, promoting Goan culture to the world. I want to give one message to all the Goans, whether it be Hindu, Muslim or Christian, always be in unity, love each other, and big peace in Goa. God bless you. Viva Goa, Viva Carnival 2025. पणजीमध्ये भरपूर कामं चालू आहेत आणि डायव्हर्ट केल्यानंतर त्याची व्यवस्था काय केली, पणजीत कसं मॅनेज करायचं. पणजीची मीटिंग ऑलरेडी घेतली आहे. काय मॅनेज होतं आमच्या डायरेक्टरने ट्रॅफिक बरोबर ऑलरेडी मीटिंग घेतली आहे, लोकल कमिटी बरोबर पण मीटिंग घेतली आहे आणि त्याद्वारे सर्व नियंत्रित होणार. आताची लोक डायव्हर्ट झाल्यानंतर कसं मॅनेज ट्रॅफिक प्लॅन मागीर शेअर करतो. कामां चालू आसा आणि सध्या कार्निवल आसता थंय इतलो ट्रॅफिक जाम जाता थंय
गाड्यो फ्लो जावंक जाय तेन्ना कार्निवाल आसतले तेन्ना खुबसो ट्रॅफिक प्लॅन ऑलरेडी हे केला नाही होत नाही आता कामां सुरू असताना रूट खंयचो दवरतले कितें सांगलें route will remain the same as it is like last year. The work which is going on MG Road, the officer in charge of Smart City Works has assured that the works will be completed on MG Road by 26th. फक्त एकूच रूट दवरले MG रोडच दवरलो भायर सरपाक. मी डायव्हर्जन आशिल्ली MG रोडाची खातीर न्ही, सो दॅट वर्क्स विल बी, he has assured That is being handled by traffic department, police, they are handling this. Sir, every year the carnival, there is always the huge gap is between the floats. So it will be corrected by this time. Instruction has been given during the we will carnival deploy our committee own personnel this time in addition to the committee persons, so that the gap is not 3 वाजता सुरू होणार आहे की 5 वाजता सुरू होणार आहे? local committee. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समरिता खणगावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. दिवसल मुळगाव रामनाथाचे तळयेर कितल्याशाच वर्सां आदी महाशिवरात्र मनयताले. काळांतरात ते ना जायत चल्ले. मुळगावकारांनी एकठांय येवन अंदूर रामनाथ तळयेर महाशिवरात्र मनोवपाचे थारायले. मुळगाव मायनिंगेक लागून पुराय नासाडी जाल्या. मुळगावचे रामनाथ तळे खूप फामाद असले. थंय एक लिंग आणि एक नंदी असा. या वर्सा मुळगावकारांनी एकठांय येवन सुवात नितळ केल्या. अंदू मुळगावा महाशिवरात्र व्हडा दबाज्यान करपाचे थळाव्यांनी सांगला. आयज आमी ह्या आमच्या मुळगावचे रामनाथ म्हणटा थंय आसा आनी ही आमची रामनाथाची तळी. जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां पयलींच्यान हे एक आमचे गांवचें श्रद्धास्थान. आनी हांगासर तुमी आतां पळयले आसतले की खडपाचेर ते कोरयो आमचे लिंग, तशेंच आमचे बारीक बारीक हेजे हे हांगा मेळले आसात. आनी काल 2 दिसांक आमी जे सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी येवन हांगासर सगळे क्लीन केले. हेज्या पयलीं हांगासर उत्सव जाताले पण कालांतरान ते बंद पडले. आनी काल आमी सडनली आमचे गांवचे सगळे भुरगे एकी कडेन येवन आयज सगळे हांगा हे क्लीन केल्ले आसा. तरी आजून खूबशें काम आसा आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी क्लीन करून हांगा महाशिवरात्रेचो उत्सव करचो असो सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा. खूप वर्सां जातली आमी हांगा कंटिन्यू न्हांवपाक येताले. बऱ्यापैकी पाणी असले, झर सामकी व्हांवताली, बरी तळी आसली सकयल. आनी हमखास म्हणजे सोयरे येयले काय तांकां 100% आमी हांगा घेवन येताले. आनी ते इतले खूश जाताले की पाणी हें हांगातली हें पळोवन रानांतली एक अविस्मरणीय अशी हें आसली जागा, ती आतां ती गायब जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत फाटले 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान सुकी आनी उश्ण परिस्थिती जाणवतली. तापमानात वाड जाला. आर्द्रतायेचे प्रमाण चड आसा. अस्वस्थताय वाडत आशिल्ल्यान मुरगांवांत सापेक्ष आर्द्रताय 87% मेरेन पावल्या. फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासाक लागून ही उष्ण आणि दमट परिस्थिती कायम उरतली अशें दिसून येता. चडांत चड तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. सकाळी धुके पडटले पूण हवामानात म्हत्वाचो बदल जावचो ना. पणजे 37.4 डिग्री सेल्सियस, मुरगांवांत 87% आर्द्रतायेची नोंद. उष्ण आणि दमट हवामान. बुधवारचे तापमान 37 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.